नमस्कार. हेडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर असतात गोय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष सुभाषबाब शिरोडकर सर. स्वागत तुमचे. निकाल आयल्यात आणि तुमच्या खातीर सामके भयंकर आयल्यात. ह्या निकालांचं पंचनामो कसं करतले? पंचनामो करपा आमी बशिल्ले थोडे जाण आनीक तातूंतल्यान काही कारणां ज्याची हांव अशें म्हणन की ज्यो चुको आमचे कडल्यान जाल्यो पक्षा कडल्यान किंवा आमच्या सरकारा कडल्यान त्या चुकांमुळेच लोकांनी एक वेगळे वातावरण निर्मिती तयार केली आणि तातूंतल्यान काँग्रेसच्या विरुद्ध मतदान जाल्लें आसा. कितें मेजॉरिटी चुको कसल्यो? हातूंत एक प्रमुख फॅक्टर जो आसा तो म्हटल्यार घराणेशाही. कुटुंबाक ज्यो 3-3, 4-4 किंवा 2-2, 3-3 अशी तिकेटी दिली आमी, म्हाका दिसता तें आवडुना लोकांक. मुळात लोकांक जाय कशें की परफॉर्मिंग लोक आसातच, पूण त्या बरोबर जाय व्यक्ती अशे निवडून आयिल्ले जाय आनी तशे कॅन्डिडेट्स आमी दिवंक जाय आशिल्ले, जे आमी दिवंक शकले नात. कारण आमी थोडेशे दबाव तंत्र जे आसा पळय न्ही, वेगवेगळ्या कुटुंबांचे दबाव तंत्र, त्या दबाव तंत्राक आमी बळी पडले. आनीक थंय सुरवातीच्या म्हणजे 2 म्हयन्याच्या काळांत अशें वातावरण आशिल्लें की हो जिखता, तो जिखता, तो जिखता, तागेलो तो सोयरो जिखता, तागेलो रिलेशन जिखता, अशें एक वातावरण निर्मिती सुरवातीक आशिल्ली, जी नंतर मागीर प्रचाराच्या दरम्यान मागीर ती उरली ना. मागीर एकाग्रता जनतेची अशी दिसता म्हाका की त्या विशयाचेर चड जाली. अजून नक्कीच अजूनय काही विशय आसात, पण जनतेचे एकंदरीत एकाग्रीकरण जे आसा पळय न्ही, ते त्या विशयाचेर जाल्ले कारणान. हो एकच विशय आशिल्लो का आनी खंयचे फॅक्टर्स तुमकां उलयतना लक्षांत आयले? दुसरो विशय आमकां नंतर आतां लक्षांत आयलो तो म्हटल्यार मिडियम इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे काँग्रेस पक्षान जरी एक ठाम निर्णय घेतलो की इंग्रजीक हें दिवया अशें म्हणून, ताजी डेलिव्हरी जाली ना. त्यामुळे ह्या बाजूचे लोक नात आनी त्या बाजूचे लोक नात. दोनी कडल्यान हो विशय जो आसा पळय न्ही, तो विशय काँग्रेसी खातीर नेगेटिव्ह ठरलो. तर त्या विशयामुळे सुद्दां बहुतेक मतदारसंघ जे आसात पळय न्ही, ते काँग्रेसच्या विरोधांत गेले. तुमकां कितें दिसता? कारण तुमी म्हळें की डिलिव्हरी हो शब्द वापरलो. डिलिव्हरी करपाक हें सरकार फाटीं पडलें, कारण खुबश्यो गजाली इनिशिएट केल्यो पूण त्यो पूर्णत्वाक पावल्योच ना. मध्यंतरी कितें जालें, हो विशय सबज्युडीस जालो. हय, सबज्युडीस जाल्ले कारणान नंतर मागीर ताजे कांय निर्णय घेवंक शकना, सरकार घेवंक शकना. त्या खातीरच म्हणना प्रादेशीक आराखड्याचो मुद्दो घेयात की तुमी म्हणटात अशें 5 वर्सां जालीं पण प्रादेशीक आराखडो कंप्लीट जावपाक शकलो ना. ना 5 वर्सां पयलीं तो सुरू करूच नाशिल्लो. सुरू केल्लो सादारण म्हाका दिसता 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं. ओपनिंग ऑफ ना इमिजिएटली टास्क फोर्स बी फॉर्म जाल्ले, पण स्टील एक 3 वर्सां गेलीं तरी एक प्लॅन तयार जायना सरकारा कडच्यान, पण इम्प्लिमेंट जायना. पण जालें अशें की वेगवेगळ्या गटां कडल्यान वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आनीक सगळ्यांक खबर आहा देगांव कामतीचो स्वभाव की ओपन फॉर पब्लीक. त्यामुळे ताणें तो विशय जो आसा पळय न्ही, तो विशय मुखार लोकांच्या चडशा इश्यूचेर अशें जालें की तुमी सगळ्यांक सांबाळून घेवपाक गेले आनी इन दॅट बार्गेन हेयी नात आनी तेयी नात अशी परिस्थिती जाली. अशी काही बाबतींत जाला, काही विशया संबंध तशें जाल्ले आसा. म्हणजे सर्वसमावेशक अशी जी पॉलिसी बाब दिगंबर कामतीन दवरली, सगळ्यांक सांबाळून घेवया. कांय गजालींचेर सरकारान एक स्टँड घेवप आसता आनी थोडीशी ठाम भुमिका जाय, ठाम भुमिका घेवप आसता, ती भुमिका घेवप जाली ना. ते बरोबर आसा. आनी त्यामुळे कितें जालें, म्हणजे तूं उगडी मनान जेन्ना वता, सगळ्यांकच सांबाळून घेवपाचो पद्दतीन वता, विचारान वता, तेन्ना काही समाजाचे घटक अशे आसता की ना तांकां तें पटकन आजच जाय, फाल्यांच जाय, रोखडें पटकन जाय. तर त्यामुळे सगळे कडेन नाराजी, ह्या बाजून नाराजी आनी त्या बाजून नाराजी अशी जाल्ली आसा. एक गजाल आसा, हे जे सगळ्यांक सांबाळून घेवपाचो जो प्रकार आसा तो खंय तरी सरकारा भितरय जालो. कांय मंत्री आशिल्ले जे त्रासदायक आशिल्ले, तांकां एक जे तापोवन बसोवपा जाय आशिल्ले तेंय जालें ना. शासनात थोडीशी टाठर भुमिका घेवचीच पडटा. जशें घरा कडेन सुद्दां वडीलधारो जो आसता पळय न्ही, म्हणजे कुटुंबांतलो, ताणें सुद्दां काही वेळा टाठर भुमिका घेवचीच पडटा कुटुंबा भितर, जेणे करून त्या कुटुंबा भितर एकंदरीत सगळे हांव अशें म्हणन की सुसूत्रता जी आसा पळय न्ही ती उरता आनी रावता. तशें शासना भितर म्हणा, इवन पक्षां भितर सुद्दां, इवन म्हजे कडल्यान सुद्दां तशी टाठर भुमिका घेवप जालें ना. हांव मान्य करतलो तें, कारण काही वेळा हांवें सुद्दां म्हणजे शुड हॅव फूट डावन म्हणटा तशें, ना हें जावचीच ना अशें म्हणून. पूण एकंदरीत सगळो माहोल पळयलो जर जायत, गोंयांत तर आमी म्हणजे 2 म्हयने पयलीं जर वातावरण अशें आशिल्लें की आमी 18-20 तर नक्कीच जिखतात. आतां 18-20 जर जिखता अशें चित्र जर लोक दाखयतात जर जायत, जाल्यार त्या वेळार मागीर तुगेलो फूट डावन करून मागीर परत आनीक तातूंत बिगड घालप, हें जरी मना काही बाबतींत दिसलें जाल्यार तें जावंक शकना. अशें कसली इश्यू आशिल्ले जंय आज पळयतना तुमकां दिसता की आपणें
ना I should have put my उदाहरणार्थ foot घराणेशाही म्हणजे आसा पळय न्ही तिकेटी संबंधीचे ह्या हाजेर खंय तरी आमी म्हणजे हांवें सुद्दां म्हणपाक जाय आशिल्लें की ना हें अशें जावपाक जायना अशें म्हणून तशेंच मागीर लँग्वेज इशू ह्या विशया संबंधी सुद्दां किंवा तिसरो रिजनल प्लान इवन करप्शनाचो विशय जो आसा पळय न्ही म्हणजे मोठे बारीक लेवलाचें जें कितें चलतालें पळय न्ही तें थंय सुद्दां एक कडक हें म्हणटा पळय न्ही पक्षा कडल्यान जावंक जाय आशिल्लें स्ट्रॉंग संदेश वचपाची गरज आशिल्ली. जालें कितें लोकांनी पल्स पयलीं दाखोवन दिली ना विरोध आसा अशें काही पॉकेट्सांतल्यान दिसतालें रिजनल प्लॅन संबंदी उठाव पण उठाव आमी खंयचे नजरेन घेतलो की हे पंचायतींतले लोक आयल्यात त्या पंचायतींत रिजनल प्लॅना संबंदी विरोध आसा दुसरे एक पंचायतींतल्यान आयले ज्या पंचायतींत कांय विरोध असो आयलो ना आमी गृहीत अशें धरलें की त्या लोकांक तो मान्य आसा कारण उदाहरणार्थ 189 पंचायती आसात तातूंतले जवळ जवळ 20 ते 22 पंचायतींतल्यान उठाव आयलो की आमकां हो रिजनल प्लॅन मान्य ना त्या हाजे वयल्यान आमी अशें गृहीत धरलें की बाकीच्या ठिकाणी गांवांतल्यान हो रिजनल प्लॅन लोकांक मान्य आसा पूण इलेक्शनच्या शेवटच्या काळात शेवटच्या एकदम काळात की रिजनल प्लॅन सुद्दां नाका ते म्हणजे एक भूत अशा प्रकारची एक विचारधारा निर्माण जाली किंवा निर्माण केली गेली ताजो हो परिपाक आसा. म्हाका एक गजाल सांगा तुमचे कांय लिडर ओवर कॉन्फिडंट जाल्ले? हय खुद हांव सुद्दां ओवर कॉन्फिडंट जाल्लो न्ही कारण लोकांनी तशें दाखोवन दिलें लोक कदाचित अशें आसा की बेनिफिट्स घेवपा संबंदी आसूं शकता पूण लोकांनी बऱ्याच मतदारसंघांतल्यान एक कॉन्फिडन्स जें आसा पळय न्ही तें पयलीं दिल्लें जेन्ना उमेदवारी आमी डिक्लेअर केली तेन्ना एक काही व्यक्ती संबंदी एखादी नाराजी व्यक्त केली आसतली पूण नंतर मागीर थंय हें दाखयलें कितें दाखयलें की रिस्पॉन्स दाखयलो की येस वी आर देअर विथ यू इवन टिकेट्स फायनल करचे पयलीं सुद्दां आतां ह्याका काही आमी मापदंड घेतले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमची यात्रा जाल्ली त्या यात्रेच्या निमित्तान आमी जेन्ना जेन्ना त्या मतदारसंघात गेले ते लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स आमी पळयलो आतां लोक कोणाचे बरोबर आयिल्ले थंय आमी गृहीत धरिल्लो उमेदवार त्या उमेदवाराच्या सहकार्यान आयिल्ले त्यामुळे आमी कशें गृहीत धरलें की ना हांगसर तितलें तशें प्रकार वातावरण ना एकंदरीत 22 मतदारसंघांतल्यान जेन्ना आमी फिरले तेन्ना आमकां सादारण हे 4 मतदारसंघात लोकांची कमी दिशिल्ली 4 मतदारसंघांतल्यान तशेंच मागीर इतर काही उपक्रम आमी घेतिल्ले पळय न्ही त्या उपक्रमाक सुद्दां आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स तसो कमी दिसलो ना पूण नंतर शेवटी मनात जें कितें आशिल्लें पळय न्ही म्हणजे ह्या विशया संबंधी घराणेशाही संबंधी घराणेशाहीचो जेन्ना आमी विशय घेतात लँग्वेज संबंधी म्हाका एक गजाल सांगा टिकीट सिलेक्शन जातना मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षाचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता ऑब्झर्वर असतात डेस्क इन्चार्ज असतात सगळें आसता पूण अल्टिमेटली यू हॅव युअर इयर्स टू द ग्राउंड बरोबर थंय तुमकां तुमी जें कितें सांगिल्लें तें जाय तितलें आयकलें ना आमी सांगिल्लें तें आयकलेंच पूण जालें कितें हांव सांगता तें बाकीच्यांचें चड आयकलें सुरवातीचो माहोल जो आशिल्लो पळय न्ही काँग्रेस पक्षा संबंधीचो सुरवातीचो माहोल जो वातावरणांत दिसतालो पळय न्ही तो एकदम कितें म्हणजे 8चे 9चेर आमी येतले अशे प्रकारचो माहोल नाशिल्लो माहोल असो आशिल्लो की सादारणशे 18 ते 20 आमच्या पक्षाक काँग्रेस पक्षाक सिंगल हँडेडली 18 ते 20 किंवा एखादी 16 ते 20 ह्या दरम्यान सीट येतले म्हाका दिसना की त्या वेळार खंयचो भविष्य तो सुद्दां म्हणटालो 8 ते 9 कोण म्हणनाशिल्लो कोण म्हणनाशिल्लो इवन ओपोजिशन म्हणनाशिल्लें कोणाक ती ताकदूच नाशिल्ली बरोबर तर ते एकदम हें जें जालां पळय न्ही ते एक दबलेलो आवाज जेन्ना एक गजाल म्हाका याद जाता जेन्ना तुमचें फर्स्ट लिस्ट गेलें आनी तातूंत भितर जेन्ना 4 आलेमांव 2 मडकयकार 2 नायक 2 मोन्सेरात 2 राणे अशीं जेन्ना नांवां गेलीं त्या स्टेजीचेरच एक रिसेंटमेंट दिसताली ती रिसेंटमेंट रीड करपाक तुमी फेल जाले ना त्या वेळार हे जे पयले लिस्ट गेल्ले पळय न्ही स्क्रिनींग कमिटी कडेन स्क्रिनींग कमिटी जेन्ना पयले लिस्ट गेल्ले त्या वेळार सुद्दां आमकां तितलो फील आयलो ना की हे नांव विरोध आसा हे नांव आयल्लो 1-2-4 गांवां संबंदी पूण सगळीं न्ही जनरल नाशिल्ली जनरल बाबा हें आसा अशें नाशिल्लें कारण उदाहरणार्थ आतां शिवोली घेयात किंवा त्या अजून पाटणेकराचें तसो थंय फील पयलीं आयलो ना सुरवातीक नंतर कितें जालें मागीर नंतर आमचे ओपोजिशनांनी तो मुद्दो केलो प्रचाराचो मेन मुद्दो केलो तो एक केलो नंतर आमचे भितरले जे बंडाळी केल्ली पळय न्ही उदाहरणार्थ आतां नरेश सावळान बंडाळी केली प्रवीण झांटेन बंडाळी केली त्यामुळे ती बंडाळी 5 लोकां पुरती उरना बरोबर ती नंतर स्प्रेड जाली 5च्या बदलाक थंय 5000 लोक जाले प्रवीणा बरोबर. पण एक गजाल सांगात म्हाका तुम्ही 2007च्या इलेक्शना भितर तुम्ही ठरयलें सरळ की विश्वेताक सुद्दां तिकेट दिली ना
जेनिफराक तिकीट दिना म्हणटकीर बाबूस सुद्धा भायर सरलो आणि अशी स्टँड घेवन तुम्ही 21 मेरेन पाविल्ले तेन्नाय बी हय आज तुम्ही ती भूमिका बदलली. ती भूमिका बदलतना सगळे जाण म्हणतात ती एक गजाल, जेन्ना तुम्ही नरेश सावळाचो मुद्दो घेतात किंवा तुम्ही प्रवीण झांटेचो मुद्दो घेतात, सगळे जाण म्हणतात की विश्वजीत राणेच्या दबावा सकल ह्या जाग्या भितर तुम्ही आयले आणि तुम्ही एक दाखवून दिले की आमगेले जे निश्ठावान आसात तांकां आमी कुशीक उडयतात आणि जे लॉबीचे राजकारण काँग्रेसी भितर चलता त्या लॉबीच्या राजकारणाक आमी सकम जातात. 2007 हायकमांडान त्या वेळार निर्णय घेतलो की विश्वित राणेक तिकेट दिवची न्ही. बरोबर. पूण जनतेन कितें दाखयलें, वी बिलीव इन फॅमिली, वी हॅव दॅट कॉन्फिडन्स इन फॅमिली. त्यामुळे बापूय आसात, सिनियर राणे जे आसात ते काँग्रेस पक्षात निवडून आयले आणि पूत आसा तो इंडिपेंडंट निवडून आयलो. म्हणजे थंय त्या वेळार फॅक्टर तो आयलोच ना. पण 2012 भितर फॅक्टर त्या वेळार येना. 2012 भितर जेन्ना काँग्रेसी भितर लॉबीचें राजकारण सुरू जालें तेन्ना एक तुम्ही तिकीट दितना क्लियर संदेश दिलो की वी विल प्रोटेक्ट द लॉबीज अँड नॉट द लॉयलिस्ट. ना तशें हें नाशिल्लें. कारण सुरवातीक आमकां जें दिसतालें पळय न्ही ते पाटणेकर सारको जिखपी कॅन्डिडेट. सो पाटणेकर जी एंट्री घेतली काँग्रेसी भितर तो लॉबिस्ट हातूंतलो म्हणून न्ही, सपोर्टर किंवा त्या ग्रुपांतलो अशें म्हणून घेवून नाशिल्ले. पाटणेकर हो घेतिल्लो एक विनेबिलिटी आशिल्लो कॅन्डिडेट. तशेंच सोपटे तशें आमचे कडेन त्या वेळार खूब उसान उलयताले, 4-5 जाण तरी उलयताले. पूण तातूंतले आमी जे घेतले पळय न्ही ते विनेबिलिटी लक्षांत घेवन की बाबा हो आतां इतकेंच जालें कितें की ताजेर हें पडलो, शिक्को पडलो की विश्वदाचो मनीस म्हणून. इतलेंच कितें ज्या दिसाक तेजी एंट्री जावपाची त्या दिसा ताणें मातसो फुडाकार घेतलो. फुडाकार एक तर हांवें घेवपाक जाय आशिल्लो किंवा एखादी आमच्या दिगंबर कामतीन घेवपाक जाय आशिल्लो. बरोबर. तो फुडाकार ताणें घेतिल्ल्या कारणान आनी ताका म्हटलें की तूं नॉर्थाक आसा. तुमकां डावट आशिल्लो म्हणूनच तुम्ही फुडाकार घेतलो नाशिल्लो? ना डावट नाशिल्लो न्ही. आशिल्लो एक खात्री आशिल्ली की ते विनेबल कॅन्डिडेट्स ही आमकां खात्री आशिल्लीच. बट नरेश सावळ वॉज अ मिस्टेक, विजय सरदेसाय वॉज अ मिस्टेक. विजय सरदेसाय संबंधी युथ काँग्रेसीक खंय तरी एकोमोडेट करपाक जाय आशिल्लें आनी त्या बरोबरच मुस्लीम कॅन्डिडेट एकोमोडेट करपाक आशिल्लो. आनी ह्या त्रांगण्या भितर विजय सरदेसाय जो आसा पळय हो एक विनेबल कॅन्डिडेट सारको, ताजी आमकां पुराय खात्री आशिल्ली. पूण तें नांव एडजस्ट करपाक म्हणजे ही बाकीची 2 नांवां एडजस्ट करपा संबंधी ताजो थंय बळीचो बकरो जालो. तुमची अदरवायज ही वॉज अ व्हेरी विनिंग. हे बॅलन्सिंग करपा भितर मिनिमम तुमचे 3 ते 4 सीट गेल्यात. 2-3 सीट गेल्या. 3 सीट गेल्या ह्या बॅलन्सिंगा भितर. तिकीट सिलेक्शना भितर तुम्ही यू मिसरेड सम थिंग्स. या वी कुड नॉट रीड द पल्स ऑफ पब्लीक. लोकांक घराणेशाही संबंधी कितलो राग आसा किंवा लँग्वेज मिडियम संबंधी कितली तिडक आसा किंवा कितलो फील आसा नॉर्थ एज वेल एज सावथ दोनी बाजूनी हें आमकां तितलें लक्षांत आयलें. पक्षांतले लॉयलिस्टूय दुखावले. पक्षांतले लॉयलिस्टचे काही दुखावले. उदाहरणार्थ जेन्ना तिकेटीचे हें आयलो तेन्ना आमी एक 2 जाण किंवा 3 जाण सोडून सगळेच तिकेटीक वताले. काँग्रेसींतल्या ऑफिसांतल्यान सगळेच तिकेटीक वताले. त्यामुळे थंय लॉयलिस्टाचेर अन्याय जालो वगैरे म्हणपाक स्कोपूच ना. कारण जो जिखना तो सुद्दां आपल्या तिकेट जाय म्हणटा. बरोबर. जो जिखना हे प्रत्येक खेपे जातालें. ह्या खेपेक असो क्लियर मेसेज गेलो की नरेश सावळा सारख्या मनशाक तुम्ही तिकीट दिनात, विजय सरदेसायाक तुम्ही तिकीट दिनात. इवन संकल्प आमोणकाराचे तिकीट लास्ट मेयर फायनल जायना. तोच विशय जो आसा पळय न्ही युथ काँग्रेसचो विशय युथ काँग्रेसीक खंय एडजस्ट करपाचें, हांगा करपाचें काय थंय करपाचें ह्या हातूंत भितरच आमचें डिसिजन जावपाक जवळ 8-10 दीस गेले. आनी त्या बरोबर हे लॉयलिस्ट जे म्हणटात पळय न्ही सी लॉयलिस्टांचे सुरवातीचे परफॉर्मन्स एक नरेश सावळ सोडले जर जाय जाल्यार परफॉर्मन्स बाकी दिसनाशिल्लें. विजय सरदेसाय आशिल्लो. विजय सरदेसाय तर आमी फॉर आशिल्लेच न्ही. म्हणून म्हटलें न्ही आमी की ताका युथ काँग्रेसीक खंय एडजस्ट करची त्या विशया भितर ताजो बळी गेलो असं म्हटलं. आणि म्हणूनच तो सीट आमकां मेळूंक शकलो ना. या हाजेर आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसर घेतात. कांय गजाली प्रदेशाध्यक्षान मान्य केल्यात आणि खूप उलोवपाचें उरलां. काँग्रेसीची आतांची वाटचाल कशी आसतली हाजेर उलोवपाचें उरलां. 2 मिनटां भितर परत येता.